strengthen you, I will help you. Yes, I will uphold you, I will uphold you with my victorious right hand. Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, be not dismayed, for I am your God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear friends, as we come in the presence of the Lord today, the Gospel today reminds us of the greatest commandment of all, that is, to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and to love one's neighbor as oneself. As we reflect on this, let us see how we can put this greatest commandment of love in our lives, how we can use it, and let us reflect and ask God the grace to give us that experience of His love so that we may put this love in action in the service of the other. Keeping these thoughts in mind, let us begin our Eucharistic celebration. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to my brothers and sisters that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, O Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. Pour your grace into our hearts, we pray, O Lord, that we may be constantly drawn away from unruly desires and obey by your own gift the heavenly teaching you give us. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Hosea. This says the Lord, written, O Israel, to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Take with you words and return to the Lord. Say to him, take away all iniquity, except mercy. I will heal their faithlessness. I will love them freely, for my anger has turned from them. I will be as a dew to Israel. He shall blossom as a lily. He shall strike root as the poplar. His shoot shall spread out. His beauty shall be like the olive, and his fragrance like Lebanon. They shall return and dwell beneath my shadow. They shall flourish as a garden. They shall blossom as the vine. Their fragrance shall be like the wine of Lebanon. O Ephraim, what have I to do with the idols? It is I who answer and look after you. I am like a green cypress. From me comes your fruit.
Whoever is wise, let him understand this. Whoever is discerning, let him know them. For the ways of the Lord are right, and the upright walk in them. But transgressors stumble in them. The word of the Lord. Thanks be to God. Let our response be, I am the Lord your God. Listen, my people, to my warning. Kindly repeat. I am the Lord your God. Listen, my people, to my warning. A voice I did not know said to me, I freed your shoulder from the burdens. Your hands were freed from the load. You called in distress, and I saved you. Our response, I am the Lord your God. Listen, my people, to my warning. I answered, concealed in the storm cloud. At the waters of Meribah, I tested you. Listen, my people, to my warning. O Israel, if only you would heed. Our response, I am the Lord your God. Listen, my people, to my warning. let there be no foreign God among you, no worship of an alien God. I am the Lord your God, who brought you from the land of Egypt. Our response, I am the Lord your God. Listen, my people, to my warning. oh, that my people would heed me, that Israel would walk in my ways. But Israel I would feed with finest wheat and fill them with honey from the rock. Our response, I am the Lord your God. Listen, my people, to my warning. acclamation. A pure heart create for me, O God, and give me again the joy of your help. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. One of the scribes came up to Jesus and heard them disputing with one another. And seeing that Jesus answered them well, he asked him, which commandment is the first of all? Jesus answered, the first is this, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. And the scribe said to him, You are right, teacher. You have truly said that he is one, and there is no other but he, and to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself is much more than the whole burnt offerings and sacrifices. And when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, You are not far from the kingdom of God. And after that, no one dared to ask him any question. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear friends, there was a missionary in a particular place who came across a man who had bandaged scarred hands. And when he asked this man what had happened, this man replied that he had helped his neighbor to put out a fire, which his neighbor's house on fire. So he had helped him to put it off, and that is how he had burned. It was only later when they came to know the whole story. This man's neighbor, it seems, he hated him so much that in anger, his neighbor put fire to his house when this man and his wife and his children were asleep.
and providently this man was able to put off the fire. But what happened? The sparks of the fire flew over to the neighbor's house who had started a fire, and his roof started burning. And this man, without any hate, without any anger, but only love for his enemy, he went there and did everything to put off the fire of his neighbor, and that is how his hands were burned. My dear friends, this man went to a lot of hatred, lot of anger of his neighbor, but he chose to respond only in holiness and in faithfulness. And my dear friends, as we reflect, this short story which we have just heard, okay, it reminds us, of our love for our neighbor. And that is why I put this question before you. Are we ready to live a life of love? Are we ready to live a life of love, a love that reaches out to the others with selflessness? Are we ready to reach out with the love, the passionate love which we receive from our Lord? So let us reflect on these questions. And that is what the gospel of today is inviting each and every one of us. It is a challenging invitation, and it reminds us of the fundamental aspect of being a Christian, of being a follower of Christ. And we see in the incident today a scribe who has been watching his fellow scribes arguing with Jesus. And this scribe is impressed by the way Jesus is answering them. And that is why he poses this question: which commandment is the first of all? Now, we don't know what is the motive of this question, because if we see, the same incident is mentioned in the Gospels of Matthew and Luke. And both Matthew and Luke, they tell the motive, means what? When they posed this question to Jesus, they posed it to test him. But Mark here doesn't bring that aspect. He is more silent. But whatever the motive might be, today let's reflect. This scribe might have been thinking or reflecting on this question, because that must have been one of the main questions among the teachers of the law and all, because see, these Jews, they were given these laws, these commandments by God, the 10 commandments, which demanded total loyalty to the Lord from the people of Israel, because this commandment showed that they were the chosen people, chosen from all other nations. And these commandments were very direct and very simple. They only have to follow this and give their total loyalty to the Lord. But as the time had passed, these commandments, these laws expanded and they extended, and then they had, from 10 it became 613 commandments or stipulations they had. And that is why that question must be in the scribe's mind: which is the first commandment of all? 613 commandments, and from among that 365 were only like negative commandments, like in sense like you shall not do this, this is. Almighty Father, these gifts of bread and wine, which now the priest is offering for us before thy shrine. But soon the Lord shall make them his body and his blood, the sacrifice renewing once offered on the rood. With these unworthy some offering we make, but all we have thou givest, than what thou gavest take. Our hearts, our souls, our senses, we give through Mary's hands, who by the cross once standing, now by the altar stand.
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Look with favor, we pray, O Lord, on the offerings we dedicate, that they may be pleasing in your sight and always be salutary for us. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your we hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you will that our self-denial should give you thanks, humble our sinful pride, contribute to the feeding of the poor, and so help us imitate you in your kindness. And so we glorify you with countless angels, as with one voices of praise we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Philip Neri our Bishop, Simeon our Auxiliary Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a meaningful sign of peace. Lamb of Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. I may speak. D61, page 126. D61, page 126. I may speak in the tongues of angels and foretell with a heavenly song. Should it be that my love is lacking, then my voice is a sounding gong. Three things last forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. And the greatest of these is love. I may give all I have to neighbors and explore every mansion above, to possess all the jewels of wisdom. I am nothing at all without love. Three things last forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. And the greatest of these is love.
To love God with all your heart and your neighbor as yourself is worth more than any sacrifice. Let us pray. May your strength be at work in us, O Lord, pervading our minds and bodies, that what we have received by participating in this sacrament may bring us the fullness of redemption through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your lives. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. Let us say together, O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. There'll be the way of the cross in Konkani soon after the Mass. From a far-off country, he came to our land, bringing us the good news that God is alive in Jesus Christ. In Jesus Christ, we have life. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need. I-11 Kaklut Saradeva. Something is there. Git Gyoya I-11 Kaklut Saradeva. Kaklut Saradeva, Kaklut Korunda Koi, Bokon Valya Deva, Gunya Pusunuru. आमचो विशय बोरवोसो आमकां फटयना. प्रितीच्या भयणी भावांनो, बोरवोसो आमकां फटयना हो विशय मनान दवरून पवित्र पुस्तक बोरवोशा विशीं आमकां कितें सांगता तें आमी ह्या कुर्साचे वाटेंतल्यान नियाळटले. सादारण उत्सवीक वर्सांत आमी पावल फुडें मारतना आमी बोरवोशाची यात्रेकारां म्हूण सदांच उगडच दवरूंक आनी बोरवोशाच्या देण्या वरवीं जिविताचे खंयचेय परिस्थितींत आमी फुडें वचत रावूंक आनी देवान दवरलेलो स्वर्गीय राजाचो मुकूट जोडूंक सदांच तयार आसूंक आमकां कृपा ह्या कुर्साचे वाटेंत पागूंक भक्तीन वांटो घेवया. पयलें स्थान जेजूचेर
मरणाचे फॉर्मोड मारतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. देवाचें उतर. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हजें मनांत आसा, ती येवजण हांव येवजना. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नोश्ट हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बरवशान बोल्लोलो बरो फुडार सांबाळूंक दवरता. नियाळ. जेजून आपणाचेर मरणाचे फॉर्मोड स्विकारून मनशा कुळाचे बरें चिंतलें. मनशा कुळाचे कोश्ट उणें करूंक जेजू कश्टवलो. मनशाची सोडवण करून तांकां शांतीन भरूंक आनी बापाच्या घरांत सगल्यांक एकठांवंक जेजून कोश्ट स्विकारले. आमच्या मदल्या कोणाचोच इबाड जालोलो आमच्या बापाक नाका. देखून आमचो बाप आमकां बरो फुडार फावो करूंक आमची परवानगी मागता. जेन्ना आमी देवाच्या वावरांत सहभागेली जातले तेन्ना देवान दिलेल्या बरवाश्या उद्देशी बरो फुडार आमी बांदून हाडटले. मनीस फुडारा पासत कितेंय करूं, कितलेंय एकठांव, कितलीय तयारी करूं, पूण आमचो फुडार फकत देवाच्या हातांत आसा. मागणे, जेजू आमच्या मोगाळा, तुजेरूच आमचो बरवंसो दवरूंक, आमचो फुडार घडून हाडूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. काकूट आमची कोर सोम्या, काकूट आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. देवाचें उतर. तुमकां बरवंसो आसा म्हूण कुशाल रावात, कोश्टा दोगांनी थीर रावात, तांबो नासतना मागणें करात. गोरजेक सांपडलेल्यांक तुमच्या भाव भयणीक मोजत करात. वाटसुऱ्यांचो परामोस करात. नियाळ. मनशा कुळाची गरज ओळखून घेवन मनशाक मजत करूंक आनी मनशा कूड सांबाळून दवरूंक जेजून खुर्साचो भार आपणाचेर घेतलो आनी मनशा कुळाचो बरवंसो वाडयलो. आमच्या कोश्टांत आमी एकली नात. कोश्टा वेळार एकामेकाक आमी सांगात दिता तेन्ना जेजूचो सांगात आमी दुसऱ्या सोवें दाखयता. गोरजेक सांपडलेले सोवे आमी आदाराक धांवता तेन्ना जेजूचो हात तांचे सोरशी आमी पावयता. एकामेकाचो सांबाळ आमी करता तेन्ना मनशाल नाट्यान मनीसपण आमी राखता. असल्या बरवंशान आमी जियेतले आनी वागतले तेन्ना मनशा कूळ आमी सांबाळून दवरतले. असले आमचे जिवीत जावंक मागणें जावन आसा धीर आनी आदार. मागणे, जेजू आमच्या काकूटसारा एकामेकाच्या कोश्टान दुखान आडकोड्यांनी आमी आमचो सांगात दिवंक आनीक एकामेकाचो भार लो करूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. काकूट आमची कोर सोम्या, काकूट आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धर्नीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. देवाचें उतर. बरवंशान आमकां तारोन मेळ्ळां. रावतात ते दिश्टी पळो ना जाल्यार तातूंत बरवंसो ना. तो दिश्टी पडटात ताचो कोण आनीक बरवंसो दवरतो. पूण दिश्टी पडना ताचो आमी बरवंसो दवरता तेन्ना समजिकायेन आनी ताचे वाट पळोवन रावता. नियाळ.
स्वर्गीय राज्यांत आमकां भितर काडूंक जेजून खुर्साक वेंग मारली आनी कालवारी वाट चलतना जेजू खुर्साच्या बारान पडलो तेन्ना सोंसणीकायेन उठून जेजून फुडली वाट धरली. स्वर्गीय राज्य आमी पळोवंक ना, पूण भावार्थ आनी बरवस्तो ह्या राज्या विशीं आमकां जिवाळ दवरता आनी जिविताचे यात्रेंतल्यान दर एक पावल सोंसणीकायेन मारून हें राज सोडूंक आमकां आपयता. स्वर्गीय राजाची वाट शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान देखून शेजाऱ्या सवें बरें नातें आमी सांबाळची गरज आसा. स्वर्गीचें राज सोडूंक आमचें जण एकल्याचेर दल्लेलें आसा. देखून खालतीकायेचें पातकां मेकळें जिवीत, बऱ्यो करण्यो आनी देवा सवें आसलेलो संबंद आमकां स्वर्गीय राज्यान भितर काडटलो म्हूण आमी उगडास दवरूंक जाय. मागणे जेजू आमच्या दोयाळा सोंसणीकायेन जिवंक आमच्या बऱ्या जिविता उदेशी स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक बरवशान आमची पावलां मारूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. काकलूट आमची कोर सोमया, काकूत आमची कोर. पातकाचे कोंदून म्हाका भितर तूं कोर, रेबांतलो काड म्हाका निमोळ करून दवर. चवथें स्थान जेजू आपल्या आवयक भेटता. पोरणी पाट आनी नमस्कार करता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. देवाचें उतर. म्हज्या पुता पातकाची कुण्णाटाय करूं नाका, पूण सर्वेस्पराचे भिरांतीन सदांच स्थिर राव, कित्याक खरेंच तुका बरो फुडार आसतलो आनी तुजो बरवोसो बिगडचो ना. नियाळ. कालवारी वाट चलतना जेजू आपल्या आवयक भेटलो आनी आवयचो धीर आदार हे भेटे वरवीं घेवन फुडें वचत रावलो. देव पातकांचो कांटालो दोत्ता, पूण पातक्यांचो मोग करता. आमकां क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक पातोक पयसावन बरें जिवीत जियोंक आपोवणें आसा. देवा सवें, देवाक मान दितली भिरांत आमी दवरूंक जाय. आमी जें कितें कोत्ता तें घडये दुसरो पळोवचो ना, पूण देव पळयता देखून देवाक मान दितले भिरांतीन वायट तें आमी पयसावंक आनी बरें तें करूंक बरवसो आमकां उस्कायता. आमकां बरो फुडार मेळोवंक आमच्याच हातान आसा आनी त्या पासत आमी उगडास दवरूंक जाय. देवान आमकां रुचतना आमची परवानगी घेवंक ना, पूण देव आमकां सोडयतलो जाल्यार देव आमची परवानगी घेतलो. मागणे जेजू आमच्या आपुरबायेच्या पातोक सोडून दिवंक बरेपण आपणावंक आनी बरो फुडार तुज्याच आदारान घडून हाडूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. काकलूट आमची कोर सोमया, काकूत आमची कोर. पांचवें स्थान सिरेंचो सिमाव कुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरणी पाट आनी नमस्कार करता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. देवाचें उतर. जिवंत देव आख्या मनशा कुळाचो आनीक विस्वाशीपणी सगळ्या भावार्थ्यांचो सोरवंडार. ताचेर दवरलेलो आसा आमचो बरवसो आनी हेच पासत आमी कोश्ट करता आनीक झुजत आसां. सिरेंचो सिमाव जेजूच्या कोश्टांत वांटो घेता आनी देवाचेरूच पातयेवन जेजू सांगाता कालवाराची वाट चलता. खरो संतोष, खरी शांती, खरें समाधान, खरी खुशालकाय फकत जेजू सवें आमकां मेळटा. संवसार आमकां फटयता, पूण जो कोण कोश्टाची वाट तांकून ओत्मीक झुजांत देवाचेर पातयेवन झुजता तो जैतिवंत जाता.
ह्या संवसारांत सगळे देवाचे पदवे काल आनी ताच्या हाताखाल चलता. आयज मनीस देवाची पदवी विसरून गाडयागेर ब्लॅक मॅजीक आनी हेर सोबार तरेच्या वायटाचेर पातयेवन आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक, कोश्ट वाटावंक आनी खिणा भितर वयर सरूंक वावुरता. दुडवांच्या बोलाचेर आनी गिरेस्तकायेचेर पातयेवन मनशान देवाक कुशीन दवरला आनी मनीस आपूण आपल्या जिविताचो धोनी म्हूण समजून फुडें वचत आसा. मागणे, जेजू आमच्या समाधाना संवसारी बोळ सोडून दिवंक तुज्या बोडाचेर पातयेवंक आमी फुडें वचूंक आनी तारोन जोडून तयार आसूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूट आमची कोर सोमया. काकूत आमची कोर. सवें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. देवाचें उतर. सोंसणीकायेचे वरवीं आमची तपासणी जावंक देवाक आमी मानोवंक पावता आनी तपासणेक देवाक मानवलेल्या म्हणटोच आमच्या काळजांनी बोरमोसो उपजता. हो बोरमोसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. नियाळ. भियेनासतना वेरोनिका जेजू सवें दोयेची कोडणी आदारता आनी हे कोडणे उदेशी देवा मुखार मानवलोली जाता. आयज मनीस संकश्टां, आडखळी, दुखां, प्रश्न आनी अवघडाया वेळार देवाशी धांवता आनी खिणा भितर देवान आपले मागणे आयकुचे म्हूण आशेता. जेन्ना देव आमच्या मागण्याक खिणा भितर कान दिना तेन्ना जायतीं जाणां देवाचेर शीण करून निराशीपणान बुडून रावतात. मनशाचो वेळ वेगळो जाल्यार देवाचो वेळ वेगळो. देव आमच्या मागण्यांक केन्नाच ना म्हणना. फावो त्या वेळार आनी गरजेच्या त्या वेळार देव आमकां पावता. आमी मागता तें आमकां देवाचे नदरेन गरजेचें न्हय जाल्यार देव आमचें गरजेचें तें आपले खुशये पोरमोणे दिता. ह्या संदर्भांत देव आमची सोंसणीकाय तपासता आनी हे तपासणेंत जो देवा मुखार मानवलेलो जाता तो सोडवण जोडूंक पावता. मागणे, जेजू सोर पदवीदारा सोंसणीकायेन आनी तुजेरूच विस्वास दिवंक फुडें वचूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूट आमची कोर सोमया. काकूत आमची कोर. सातवें स्थान. जेजू दुसरे पावटी दोरनीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. देवाचें उतर. आमी उच्चारता तो बोरमोसो तीरपणांनी सांबाळुया, कित्याक देव आपल्या भासावणेक विस्वाशी म्हूण आमकां खात्री आसा. नियाळ. काळवाराची वाट चलतना जेजू आपल्या दोळ्या मुखार बोरवोसो दवरून आपल्या बापाक विस्वाशी रावन फुडें वचत रावता. बोरवोसो आमकां फटयना पूण आमचो भावार्थ जागयता, कित्याक देव आपले बासावणेक सदांच विस्वाशी. देवा सोवे ओगूण नात, देवा सोवे असोकताय ना. देव जे कितें बासायता जे जेरूल शार्ती पावयता. आमचो सगळ्यांचो देव एक सारको मोग करता आनी आमकां बरें तें दिता. देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलतले तेन्ना देवाचें बरेंपण आमी अणभवूंक पावतले. देवाक जाय तें आमी करतले तेन्ना देव आमचे सवे केलेली बासावणी जिवितांत शार्ती पावयतलो. देव आमचे सवे विस्वाशी देखून जे कितें आमी देवाक पवित्र सभेक देवाच्या वावराक आनी मनशा कुडाक बासायता ते वेव्हारांत घालूंक गरज. मागणे, जेजू आमच्या मोगाच्या आकट्या
बोरवशान आनीक आमी फुडें वचूंक तुजे शिकोवणेक विस्वाशी रावूंक आनी बरें तें करूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूट आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. ओळखून घेता दांच मोचे पातोर मोचे मुखार देवता. 8वें स्थान. जेरुसलेच्या उस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता हांव तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसार वी सोडून सगळो संवसार. देवाचें उतर. तूं म्हज्या आत्म्या देवाच्या गोपान शांत राव. तो एकलोच म्हजो बरमोसो, एकलोच तो म्हजें कडप, म्हजो तारूक, तो म्हजो किल्लो, हांव कधीच हालचो ना. नियाळ. खुरीस घेवन कालवाराची वाट चलतना जेजू जेरुसल्याचे उस्तोऱ्यांचे रडणे आयकता आनी ह्या वेळार आपूण कश्टावतना लेगीत तांकां बुजवण दिता. आयज मनीस जिवितांत सांडला आनी वेता थंयसर शांती अणभवूंक सोदता. ज्या सुवातांचेर मिलाग्र्यो घडटात थंयसर धांवता. खंयसरी देव दिसता म्हूण सांगल्यार वेगी वेगी वेता. आयज मनशाच्या मनांत शांती ना. दुखांत बुडोवन मनीस कश्टावता. मनशाच्या जिवितांत आयज सुसेग उणो जाला आनी खंयसरी धांवून सूख संतोश शांती समाधान जोडून घेवंक मनीस आशेता. खरी शांती फकत जेजू सोवे मेळटा म्हूण विसरता. देखून मागण्यांत देवा सोवे जो कोण वेळ सारता ओगेपणांतल्यान देवा लागीं उलयता आनी देवाचेर बावार दवरून जिवीत फुडें व्हरता तो खरो शांती समाधान आनी सूख जोडूंक पावता. मागणे. जेजू आमच्या शांतीच्या कुंवरा. तुजे सोवे मेळटली खरी शांती जोडूंक आमी वावरूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूट आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे पावटी दोरनीर पडटा. पोरणी पाठ आनी नमस्कार कोत्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसार वी सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. क्रिस्त विस्वासी पूत कसो ताच्या घराण्यांत अधिकार चलयता. आमीच तें घराणें एकूच मात विसरोचें न्हय. आमकां अभिमान हाडटा तो बरमोसो काळजीदारपणान आमी सांबाळूंक जाय. नियाळ. आपल्या बाबाच्या उतराक विस्वाशी रावून जेजू कश्ट आडकोडी मोदें पासून कालवाराची वाट फुडें चलत रावलो. आमी सगळीं देवाच्या कुटुंबाची वांगडी. देव आमचो सांबाळ करता आनी आमकां एकवटान दवरता. देवाच्या कुटुंबाची वांगडी कशी आमी जबाबदारेन आनी विस्वाशीपणी जियोंक फावो. एकलो वायटान पडटा तेन्ना आख्ख्या कुटुंबाचें नांव पिड्यार जाता. एकलो देवाच्या कुटुंबांतल्यान पयस वेता तेन्ना सोयतान खुशाल जाता. आमी सगळ्यांनी एकामेकाक समजून घेवन एकामेकाक मानान लेखून एकामेकाचे असक्तायेन बोड जावन सगळ्यांक देवाच्या कुटुंबांत सांबाळून दवरूंक वावरूंक गरजेचें. मागणे. जेजू आमच्या कृपेचे जोरी. तुज्या कुटुंबाची विस्वासी भुरगीं कशीं जियोंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूट आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. 10वें स्थान. जेजूक विंगडो कोत्ता. पोरणी पाठ आनी नमस्कार तुका कोत्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसार वी सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. आदी
तुमकां क्रिस्ताची ओळख नासली. इस्रायल पोरचेक व्हडतेपण तुमकां लागून आसलें. देवान आपले पोरचेक भासावणी करून तिचे कोडे कोरार केले. तातूंत तुमकां वांटो नासलो. बोरवोसो आनी देवूय नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेल्यांत. ह्या सोगल्या उगडास दोरात. आदीं तुमी पयस आसल्यान पूण आतां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं देवान तुमकां लागीं हाडल्यांत. नियाळ आख्ख्या मनशाक कुळाक एकवटान दवरूंक आनी सगळ्यांक सोडवून फावो करूंक जेजून आपणाकूच खाली करता आनी निमाणें आंगोस लेगीत पेटयता. आयज मनीस जाणार आसुनूय नेणार कसो जियेता. आपल्या दोळ्यांनी पळोवन लेगीत पळोवंक नासलेले परी वागता. कानान आयकून लेगीत कांयच नको जालेले परी जियेता. आयज आमच्या कुटुंबाचे पवित्र सुबेचे समाजाचे आमकां पडलोलें ना. म्हाका कित्याक पडला? ही वागणूक जायतीं जाणां आपणायतात. बोरवोसो आमकां जेजूच्या एकवटान दवरता आनी सगळ्या सुवातांचेर आमचें ध्यान मोहन दवरून बरेपण शिपणावंक आमकां आपयता. मागणें जेजू काकूट सारा, तुजे काकडुटीन आमकां बोर आनी तूं आपयताय ते कार्याक आमी वेंग मारून आनी तुजोच वावर फुडें व्हरूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूट आमची कोर सोमया. काकूट आमची कोर. चुकला सायबा तुका चोखमान केला. तुजे नोदरेचे वायट हांवें सायबा केला. 11वें स्थान जेजूक खुर्सार केळायतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. तुज्या गोपान म्हजो आसरो, तूंच म्हजो राखणो. तुज्या उतराचेर आसा म्हजो बोरवोसो. नियाळ आपल्या बापाच्या उतराचेर पातयून जेजून आपणाकूच खुर्सार किळायलो कुळावंक दिलो आनी वळवळ्याच्या मोन्ना उदेशी आमचे कोश्ट जेजून उणें केले. ह्या संवसारांत देवाच्या उतराचेर सगळें घडोवलें. देवाचें उतर बलिश्ट आनी शक्तिवंत. देवाच्या उतरा प्रमाणें चलपी मनीस आपलें जिवीत सासणांक सांबाळटा. आयज मनशाच्या जिवितांत देवाच्या उतराक वेळ ना. देवाच्या उतराची शिबिरां जातात. तातूंत वांटो घेवंक आमी सोदिना. देवा उतराचे गिरेस्कायेन वाडूंक आमचे पावल तुजे कुरपेन बोर. काकलूट आमची कोर सोमया. काकूट आमची कोर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मरता. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. आमी जाल्याव भावार्थाक लागून पवित्र आत्मो आमचे सवें करता त्या वावरा उदेशी देव आमकां आपणाक मनयलेलीं करतलो म्हूण बोरवोसो दवरूंक रावात. नियाळ खुर्साचेर आपल्याच जिविताचें बलिदान करून आपलें रोगत वारोवन जेजून आमकां आपल्या बापाची आपणायलेली भुरगीं केली. आमी बऱ्या देवाची बरीं भुरगीं. देखूनच दोन दिसा देवा मुखार आमी मानवलेली जावंक गरज. सगळ्या वेळार आनी जें कितें चिंतां, जें कितें उलयतां आनी जे तरेन आमी वागतां तें देवाक मानवतलें काय म्हूण आमी आमकांच प्रश्न करूंक जाय. ह्या संवसारांत जियेतना आमच्या दोळ्यांत वेता तें न्हय पूण देवाच्या दोळ्यांत वेता तें करूंक जाय. आमकां आवडटा तें न्हय पूण देवाक मानवता तेंच घडोवन हाडूंक जाय. आमचें जिवीत देवाच्या आज्ञा प्रमाणें
आमी मानून हाडटले तेन्ना देवा मुखार आमी मान जोडटले. मागणे जेजू आमच्या मोगाच्या इश्टा, तुका जाय तें करूंक आमी तुजे अपुरबायेची कोशी जिवंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूट आमची कोर सोम्या, काकूट आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूक कुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोरनीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. देवाचें उतर, जशें नांगोर दर्यांत होडें सुरक्षीत दवरता, तशेंच हो बरवसो आमचें जिवीत सुरक्षीत सांबाळटा. जेजू मेल्किसेदेका जिन्साचो सासणांक स्थापलोलो आमचो पुरोम यादनीक, सर्गीच्या मंदिराच्या पोड्ड्यांतल्या वचून गाभारांत आमचे पासत रिगलो आसा. थंय आमी पावसोर हो आमचो बरवसो आमच्या जिवितान सुरक्षा दिता. नियाळ आपल्या पुताची कूड गोपान धरूंक बोरमोशाच्या बोळान मारये लागीं घोडलें. आपलो पूत मनशा कुळा पासत मेला, तो नव्यान जिवंत जातलो म्हूण तिणें स्वत मानलें. आमचें जिवीत देवाच्या हातान सुरक्षीत आसा म्हूण आमी स्वत मानून जियोंक फावो. क्रिस्ती बोरमोसो आमकां फुडल्या जिविताची दिशा दिवन देवाचेर भावार दवरून आमची क्रिस्ती जिविताची यात्रा फुडें व्हरूंक आमकां बळ दिता. जेजूंत रिगून आमी रावली जाल्यार सुबाम फळां आमी दिवंक पावतले. देवाच्या संबंदान जियेतलो मनीस सदांच देवाच्या आसऱ्या काल जियेता. मागणे जेजू आमच्या तारुका, तुज्यांत रिगून रावूंक बरी फळां उत्पन्न करूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. काकूट आमची कोर सोम्या, काकूट आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकिपितात. पोरनीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. देवाचें उतर मोसो आसा म्हणगे देवान आपल्या भुरग्यांक वासावून दवरलेले जिविताचें दायज घेवंक आमी रावता. नियाळ आपल्या बापाचें कार्य जेजून शार्ती पावयलें आनी स्वर्गीय राजाची दारां मनशा कुळाक उक्तीं केलीं. देव आमच्या रिणांत रावना. न्हय म्हूण आमी जें बरें कोत्ता ताका देव आपले दोळे धांपिना. बऱ्या कन्याचो इनाम देव आमकां दिताच. आनी ह्या संवसारांत जें कितें बरें कोत्ता तें केन्नाच निर्फोड वेचेना. ह्या संवसारांत ना तर स्वर्गीय राज्यांत ताचो फळ आमकां मेळटलोच. ह्याच परवशान फुडें वचूंक आमकां एक आव्हान. मागणे जेजू आमच्या राजा, आमच्या बऱ्या जिविता उदेशी स्वर्गीचें राज जोडूंक आमी पुर्ती आसूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. काकलूट आमची कोर सोम्या, काकूट आमची कोर. Zoti kotai tena, nitin formon matai, monsu bidarache, shinako sokuri. शेवटाचे मागणे. मोगाळा जेजू, तुज्या सांगाता तुज्या कश्टांचेर नियाळ करून बोरवंशाच्या उतरांनी आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक ही कुर्साची वाट आमी चल्ल्या. दर दिसा बोरवंशान आमी आमची पावल फुडें मारूंक, भावार्थान थीर रावूंक आनी आमच्या प्रमाणीक जिविता उदेशी कुरपेचें जिवीत जियोंक आमकां तुजो आदार दी. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येव तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सवेस पोरचे ताय आसा उस्तोर्या मोदेन सोदोव आनी सोदोयचो पूज जेजू देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. पांचांचो ग्वांत आयला मोचे म्हाज्या कुसव्यान आकाश सोल